नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कामोले विद्यार्थ्यांक मारबोळे केशीन दोगांय शिक्षकांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण। थळावो आमदार मंत्री हळर्णकर पुलिसांचे कारभाराचेर फुर्योज। पीआय आनी आवयओच्या निलंबनाची केली मागणी। आमदार राजेश फळदेसायान सूड भावनेन कुमारजुवा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली केल्ल्याचो पालकांचो आरोप। भुरग्यांक घेवन पालकांचे आझाद मैदानार धरणे। आमदार फळदेसायान आरोप न्हयकारले। शिक्षक दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान भेटयले 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वैशिश्ट गुरू पुरस्कार। ह्यान फुडें खाजगी ना अनुदानीत शाळेंतली अनियमितताय येवजनात खपोवन मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। भुतानी ग्रुप कायद्याचे पालन करपी आमचे सगळे डॉक्युमेंट कायदेशीर आसात। कामूय कायद्याचे चौकटीन म्हणटा भुतानी ग्रुपाचो अमित तनेजा। मुख्य सचिव पियुष गोयल हांचे जमीन खरेदी प्रकरण आनी आत्माराम बर्वेच्या नियुक्ती संबंधी काँग्रेसीन दिले राज्यपालांक निवेदन। 8 दिसां भितर तोडगो काडूंक ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार काँग्रेसीची शिटकावणी। कदंबाच्या 15 ड्रायव्हर आनी 15 कंडक्टरांक महामंडळान सेवेंत केले नियमीत। उरिल्ल्यांकूय बेगीनूच करतले अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। कुमारजुवा प्राथमीक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हूण पालक आनी भुरगीं पणजे आझाद मैदानार धरण्याक। थळावो आमदार मंत्री राजेश फळदेसायान सूड भावनेन ही बदली केल्ल्याचो पालकांचो गंभीर आरोप। आमदार फळदेसाय म्हणटा पालकांच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। वेल्यान फळदेसायाचे त्या मुख्याध्यापिकेचेरूय परते आरोप। कितें केला रे बाबू हांगा? खंयची टिचर? एका सामाजिक कार्यकर्त्यान शाळेक दिल्ली एलईडी टीव्ही स्वीकारली म्हणून सूड भावनेन आमदार राजेश फळदेसायान कुमारजुवा प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली केल्ल्याचो आरोप भुरग्यांच्या पालकांनी केला। भुरग्यांक घेवन पालकांचे पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे। मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हणून पालकांची मागणी। आमची टिचरीक ट्रान्सफर केला अकस्मात म्हणून आमी हांगा प्रोटेस्ट करता। ओके, कितें टिचरीचें नांव? मंगला गावडे। ओके, खंयची आतां ही प्रायमरी स्कूल? गव्हर्मेंट बरजुवा। ओके, गांवांत कितें इशू कितें हो आतां, म्हणजे कित्या खातीर हें केलां? कसली तुका कितें नोट केली कितें अकस्मात की तिमी हें घेतला म्हणून स्मार्ट टीवी स्कुलाक घेतला भुरग्यांक लागून, ताका लागून तो इशू जाला। इश्यू असो आहा की आमी ते दिसा ऑफिसान गेल्ले, टिचरीक ट्रान्सफर केलो म्हणून आमकां टिचर जाय म्हणून आमी थंय ऑफिसान गेले, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑफिसान गेल्ले। थंय आमकां सांगलें की हो MLA आहा तुमचो, तेणी आपणाक फोन करून ट्रान्सफर करून जायना म्हणून। थंय आमकां MLAन ट्रान्सफर केला म्हणून कळ्ळें। आनी इशू कितें सांगता आमकां, इशू तेणी थंय सांगना पूण मागीर तेणी दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा इशू सांगले LCD दिलो म्हणून। आमकां कोणी तरी शाळेक LCD डोनेट केली भुरग्या खातीर। तो इशू घेवन तेणी फळदेसायान MLAन आमच्या हें केला, ट्रान्सफर केला टिचरीक। आमदार फळदेसायान हे सगळे आरोप भायर आयल्यात। वेल्यान तो खंय ते मुख्याध्यापिकेची चौकशी करपाची मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो। येस सर, आयज हांगासर आझाद मैदानाचेर म्हणजे कुमारजुवाचे जी प्रायमरी स्कूल आसा तांच्यांनी हांगासर प्रोटेस्ट केला आनी तांचें म्हणणें आसा की बाईक म्हणजे हेड मिस्ट्रेस आसा तिका विदाउट रिजन थंयसरली ट्रान्सफर केला आनी सर ती म्हणटात की हितून MLA सुद्दां इन्वॉल्व आसा म्हणटा। सो सर तुमचें कितें मत आसा हाचेर? एक्चुअली माझं इन्वॉल्वमेंट आसपाक म्हाका कसलीच गरज ना। हांव त्या हितूनय पडना जेन्ना कितें ताका ट्रान्सफर कर हें। त्या बाईची सगळ्यांनी व्हडली पयली चूक आसा, कारण ती बाई 15 जुलयाक रेड अलर्ट आसतना गव्हर्मेंटान हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली, तरी ती बाई ते स्कूल चालू दवरता ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन। आनी ते बी कित्याक लागून चालू दवरता, कांय शिकोवपाक न्ही। कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी ती भितर ते शाळेन वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता। हे कितें पर्यंत हें सारकें हें? आनी जर त्या भुरग्यांक बारीक भुरग्यांक कितें वायर पडली किंवा खांदो पडलो, रेड अलर्ट, स्कूल हॉलिडे दिल्या, तरी सुद्दां चालू दवरता। आनी जर भुरग्यांक कितें जाल्लें जाल्यार जबाबदार कोण आसलेलो? ओके, ही एक गजाल जाली। आनी दुसरी एक गजाल, पयर 22 तारीख गेल्ले म्हयन्याच्या 22 तारीख एका भुरग्याक, सावंत म्हणून भुरगो, त्या भुरग्याक स्टुडंट तो बारीक भुरगो, तेका भरपूर मारलो।
आणि ही बाई ते हसता थंय आणि चार हानी मारा हानी मारा हानी मारा म्हणून तो ही बाई सांगपी ही मनीस आणि तो भुरगो 2 दीस बांबोळी स्कुलान ऍडमिट आसलेलो. पुलीस ओके. कंप्लेंट केल्यार त्याच्या पेरंट्सांक सांगले कितें तुझ्या भुरग्याक काडून उडयतलो म्हणून. कळ्ळें न्हू. सो हय. अशी परिस्थिती आणि ही बाई आतां आपूण सामकी बरी टीचर म्हणून दाखयता. कळ्ळें न्हू. हांव हय. म्हणटा ह्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता हे थोड्यांक पेरंट्सांक खबर ना. आमची ओके. जेन्ना बाई ट्रान्सफर जाताली आमी ल्हान आसलेले आमी रडटाले आमची बाई आमकां जायी म्हणून. पण हम्म. तश्यो गोश्टी ना त्यो. 10-12 वर्सां जाली ती बाई थंयच आसा आणि ही ट्रान्सफर ही गव्हर्नमेंट करता. हांव कितें ट्रान्सफर काडना. ओके. सो हा, सर ह्यो हय. ओके सर, म्हणजे हातून सर तुमचो कांयच इन्व्हॉल्वमेंट ना आणि फक्त पेरंट्सांनी समजपाक जाय की गव्हर्नमेंट जेन्ना ट्रान्सफर करता तेन्ना हय. ते तांकां म्हणजे ट्रान्सफर करचीच पडटा. हय तेंका पळय ते गव्हर्नमेंट सगळे हितून आणि मुख्यमंत्री सातत्याने शिक्षणान सामको भर दीत आसता. तांकां खबर आसता तो बारीक विचार नोट करता बाबा खंयच्या स्कुलान कितले आसा कितली टिचरी आहा ते सगळे एज्युकेशन डायरेक्टर आमचो आसा तेंच्या मार्फत सगळे जाता ते. तितून कितें आसता ते ट्रान्सफरी कोणा नाल्यार कोणाक येतल्योच. सस्पेंड करपाक पयलीं जाता तितली बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हांव आतां मुख्यमंत्र्याक हांव रिक्वेस्ट करतलो वचोन की तेजेर इन्क्वायरी बसोवची म्हणून. तेजेर इन्क्वायरी बसोवची. मजगती काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आणि कांय NGOनी आझाद मैदानार वचून धरण्याक बशिल्ल्या पालकांक आणि भुरग्यांक तेंको दिलो. आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी हो जो विशय आसा कित्याक आमी चवथ म्हणटा ती आमचे एक इम्पॉर्टंट फेस्टिवल सण. फाल्यां तोय तुमकां घरा कडेन तयारी करपाक जाय. आज टिचर्स डेया दिसा समज जर आज ह्या भुरग्यांक आझाद मैदानाचेर जर येवन प्रोटेस्ट करचें पडलें जाल्यार आज गोंयची एज्युकेशन सिस्टम खंय पावल्या ती म्हाका दिसता प्रोटेस्ट तुमी आज फाटल्यान घेवन घरा वचची कित्याक ती ल्हान भुरगीं. आज टिचर्स डे समज चवथ जावन जर तर हो विशय मिटना आमी येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कामोली प्राथमिक शाळेंत विद्यार्थ्यांक मारबळे प्रकरणात निमणे कोलवाळ पुलिसांकडल्यान दोगांय शिक्षिकांक अटक. शिक्षक दिसाच पुलिसांची अटकेची कारवाय. मजगती हे प्रकरण हाताळपाक कोलवाळ पुलिसांकडल्यान हलगर्जीपणा जाल्ल्याचो थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचो आरोप. PI आनी केसीचो IO दोगांच्या निलंबनाची हळर्णकाराची मागणी. कामुर्ले प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारपेट प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर या दोनूय शिक्षिकांचे पयलींच निलंबन केल्ले. आता बेरेस्तारा शिक्षक दिसाच कोलवाळ पुलिसांनी दोगांय शिक्षिकांक अटक केली. मजगती ह्या केसीच्या तपासात पुलिसांकडल्यान घाळपणां जाल्ल्यान PI आणि केसीच्या तपास अधिकाऱ्याक निलंबित करचे म्हणून थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकाराची मागणी. खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसलेले पोलीस ऑफिसर जेन्ना हे तो इन्सिडंट जालो, चायल्ड एक्ट आलो, 3 आतां वयर सेंटराक आयलो, त्या भुरग्याक तुज्या फुड्यान 5 वरां उबो केलो, हे मार आसलेले, दाग आसलेले, ताका तूं 5 वरां उबो करता आनी कसले सेक्शन येता. म्हणजेच आमच्या ऑफिसरांक कायद्याचें ज्ञान इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी कमी पडटा. जर कोणाच्या दबावान हें करता पोलीस ऑफिसरांक इतके येदो मोठो क्रायम आसतना एक नॉन बेनेबल रावप आनी म्हाका सांगला PSI आमी जावंक शकना ते भितर उडोवंक शकना म्हणून हांवूय CMाक बरयतलो, DGPकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक एजिटेट करपाक. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शिक्षण खात्याकडेन अनुदानीत शाळेंतले शिक्षक वा व्यवस्थापन संबंधी जायत्यो कागाळी आयल्यात. हे बाबतींत खर कारवाय सुरू केल्या. यान फुडें खाजगी वा अनुदानीत शाळेंतले अनियमितताय खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बेरेस्तारा शिक्षण खात्यान शिक्षक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वैशिश्ट गुरू पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतींत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यान म्हणजे गव्हर्नमेंटाचो कांय संबंध ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हे तुमच्या लक्षान आयलें आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इरेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार कारण
आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतले बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हें लक्षात दवरप म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हे तितकेच गरज आसा कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना आनी काही टीचर्स जर संस्था चालकांकडे जर म्हणजे काही दादागिरी करून भुरग्यांचेर जर तेजो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते वगीर रावचें ना हें हांव आयच्या दिसा हांवें मुद्दामून सांगता कारण आयचें भाशण म्हाजे सगळे टीचर्स आनी संस्था चालक हे वाचता आनी आयकताय आसतले सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचपाक जाय म्हणून हांवें आयचो हेजो मुद्दामून उल्लेख केलो. भुतानी ग्रुप सदांच कायद्याचें पालन करपी आमी समाजा खातीर वावुरतात कमीत कमी 500 लोकांक तरी रोजगार दितले अशें भुतानी ग्रुपाचे अमित तनेजान सांगले. आमचे सगळे डॉक्युमेंट हे सारके आनी कायद्याचे चौकटींत आसात. कांय जाण बेश्ट्योच फोटीच्यो वावड्यो उठयतात असो भुतानी कंपनीच्या अमित तनेजाचो आरोप. ना सिर्फ गोवा, हम जो हमारा काम करने का एक तरीका है पूरे देश में हम जितना भी काम करते हैं सब गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करते हैं और सारी परमिशन के बाद ही करते हैं. और गोवा की मैं अगर बात करूं तो गोवा का प्रोजेक्ट हमने रातों रात कुछ प्लान नहीं किया है. इसके लिए हमने 1 साल सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जा के गोवा के पैरामीटर्स को लेके जो चेंजेस करने थे उसको चेंजेस करने के बाद ही हमने अपना प्रोजेक्ट पुटअप किया था और सारे डिपार्टमेंट से हमें उसके बेसिस पे ही परमिशन मिला है. इसके बाद भी मैं अभी लेटेस्ट जितने भी डिपार्टमेंट से मेरे को बुलाया गया था मैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट लेके गया हूं और उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, चेक करवाए हैं. अभी तक मेरे पास कहीं से ये नहीं आया कि मेरे डिपार्टमेंट मेरे पेपर्स में कोई कमी है. वो जो कुछ लोग अगर हम बात कर रहे हैं जो मार्केट में ये फैला रहे हैं वो उनका मोटो क्या है मैं नहीं जानता बट हमारा मोटो ये रहता है कि हम सारे कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, सारी लीगलिटीज़ और परमिशन को साथ में लेके काम करते हैं. हमारा एक ट्रेंड होता है हम उसको एक बिजनेस की तरह नहीं लेके चलते, हम समाज को जोड़ के काम करते हैं हर जगह. तो मैंने पहले ही दिन यहाँ बोला था कि वी आर हेयर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बट कुछ लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ उसको दूसरी तरीके से गलत अफवाह फैला रहे हैं. जबकि हमने ये क्लियर कट बोला था कि हम इस गांव में सबसे पहले प्रायोरिटी गांव वालों को देंगे. उसके बाद हमने गवर्नमेंट को हर चैनल पे हर प्लेटफॉर्म पे एक वादा किया है कि कम से कम 250 एम्प्लॉयमेंट हम इस एरिया में जनरेट करेंगे. तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लोग इनके र्यूमर्स में या इनके गलत बातों में ना आए. जिसको मेरे से बात करनी है या हमसे बात करनी है हम हमेशा अवेलेबल हैं. हमारी जो समाज से जुड़ने की नीति है वो यहाँ से आज की नहीं है, आप पूरे देश में कहीं भी चेक करा सकते हैं. जो हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम सोसाइटी के साथ मिलके सोसाइटी के लिए काम करने वालों में से हैं. तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध यही है कि आप सामने आए, आप अपने आंखों से देखिए, अपने आंखों से चेक करें, उसके बाद ही अपनी ओपिनियन दें. ना कि 4 लोगों के लिए जो अपना पर्सनल बेनिफिट हमसे चाहते हैं हम उसके अगेंस्ट हैं. बिकॉज ऑफ वी डोंट गो विद द ब्लैकमेलर्स, वी डोंट गो विद द एक्सटॉर्शन. सो हमारा काम लीगलिटीज़ फॉलो करते हुए गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो करते हुए समाज के लिए काम करना है. सो आप लोग आए, हमारे साथ जुड़े. हम कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो समाज के अगेंस्ट हो. समाज के लिए समाज के साथ मिलकर काम करते हैं हम. सो अगेन एक चीज़ दिल से काम करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं तो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस. मुख्य सचिव पियुष गोयल हांच्या जमीन खरेदी प्रकरण आनी आत्माराम बर्वे हांच्या नियुक्ती संबंधी काँग्रेसीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांकां निवेदन दिलें. ह्या दोनूय विशयाचेर सरकारा कडेन चर्चा करतले अशें आश्वासन राज्यपालान दिल्ल्याचें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगलें. 8 दिसां भितर जर ह्या दोनूय विशयांचेर तोडगो काडूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण काँग्रेसीची शिटकावणी. काल जेन्ना आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक गेले आनी पुराय गोंयच्या जनतेन काल पळयलां की चीफ सेक्रेटरीन आमकां मेळूना. चीफ सेक्रेटरी फाटल्या दारांतल्यान पळून गेलो आनी ही डिडंट आन्सर बिकॉज वी हॅड सिरियस क्वेश्चन्स टू द चीफ सेक्रेटरी की बाबा तुवें गोंयची पेडीफिल्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आनी तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले. पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो with that आणि एक issue which the LOP will brief. In that context today we met the governor. आम्ही ताका मेमोरंडम दिला आणि आम्ही ताका सांगला की दिस इज ग्रॉस वायलेशन इलिगॅलिटीज या चीफ सेक्रेटरीन केल्या ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आम्ही ताका सांगला की हे जाता तितल्या बेगीन
मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले. पयर हांचो शिवराज सिंग चव्हाण येता सांगता गोंयची शेतां आमी सांबाळपाक जाय, गोंयची शेतां हे सरकार सांबाळटले, आनी दुसऱ्या सायडीनच्यान बॅक डोरांतल्यान हे शेतां अंडर 17 कन्वर्ट करता आनी दिल्लीकराच्या गळ्यान घालता. काल हांव तो मंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयतालो. आमचो क्वेश्चनूच नाशिल्लो की वेदर ही हॅज टेकन गव्हर्नमेंट अप्रुवल ऑर नो. तो सांगता ही इज अ गुड मॅन, ही मायट बी अ गुड मॅन. आमचो क्वेश्चन आशिल्लो की आज गोंयची शेतां हे सरकार जो हो मंत्री सांगता पळय की बारीक सामान्य गोंयकाराची घरां जी कन्वर्ट करपाक जाय, जी चुकून रॉंग लागल्या त्या बारीक गोंयकारांक हेल्प करपा लागून हो अमेंडमेंट हाडला म्हणून जो मंत्री सांगतालो तो स्टँडूच चेंज केलो. 2018 वर्सा दिसावड्याचेर घेतिल्ल्या 15 ड्रायव्हरांक आनी 15 कंडक्टरांक कदंबा शिष्टमंडळान कायमस्वरुपी नोकरी दिली. बेरेस्तारा कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी उपाध्यक्ष कृतेश गांवकर हांच्या हस्तुकी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक नियुक्ती पत्रां वाटली. उरिल्ल्यांक बेगीनूच कायमस्वरुपी नोकरी पत्रां दितले अशी माहिती उल्हास तुयेकार हांणी दिली. 2018 आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आमी घेतलेले, ते डेली वेजीस म्हणून घेतलेले आमी, आनी आयज तांकां आमी थोड्या जाणांक फिक्स करता. म्हणजे जशे आमचे कंडक्टर्स 15 सुमार आनी ड्रायव्हर 15, सो टोटल 30 लोकांक फिक्स करता. आनी त्यांच्या बरोबर आनी जे ड्रायव्हर कंडक्टर आसा तांकां आमी आनी थोड्या दिसांनी करतले, कारण आमचे आतां जशे वेकंट पोस्ट आसता तशे आमी तांकां घेता. सद्या इतले वेकंट आहा तांकां घेतल्या, आनी त्या 2018 आनी थोडे उरल्या ड्रायव्हर कंडक्टर, तांकां आमी स्टेप बाय स्टेप तांकांय घेतले. आमी कोणाचे अन्याय करपा ना, सगळ्यांक आमी न्याय दितले. आनी खरेंच तांकां तो हक्क तेंचो, कारण ते 4-5 वर्सां जाली टेम्पररी काम करता, मागीर तांकां ते फिक्स करपाकूच जाय. आनी आमच्या आयज कदंबा KTCचे आमच्या सगळ्या BODन आमी थरयलें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चवथीची तांकां एक बरी खुश खबर दिवपा खातीर आयज आमी तांकां आतां ऑफर लेटर दिवपाचें आहा. आतां आमकां म्हणजे नवीन MD येयल्या पुंडलीक कुर्जुवेकर, तेंच्यांनी आयज ती ऑर्डर सगळी रेडी करून जाता तितले बेगीन दिवया म्हणून तेणी प्रयत्न केलो. तशें आमचे वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकर आसा, त्यांच्या हस्ते आमी आतां तांकां दितले आमी. म्हणजे या चौथी सगळे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर त्यांच्या खातीर खुश खबर आहे, कारण त्यांचा हक्क तो दिवपाकूच जाय. आमी 2018च्यान हांगा कदंबा कॉर्पोरेशनाक टेम्पररी बेजीस बदली सिस्टम म्हणून जॉईन जाल्ले आसा, आनी आयज आमकां जवळ जवळ 7 वर्सां कंप्लीट जाले. आनी आयज आमचे म्हणटा तशें फुडले भवितव्य आयच्यान आमचे तेंच्यांनी सार्थक दिले अशें आमकां हें जाला. चौथीचे गिफ्ट म्हणून हॅप्पी आहा, सगळ्या हॅप्पी आहा. आनी आमकां मोदक एक्स्ट्रा खावपाक मेळटले अशें. बुधवारा राती गुळे काणकोण जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक अंदाज आयलो ना आनी ताणें थंय पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ताच्या तकलेक माल लागिल्ल्यान ताका मरण आयलें. गुळे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटा भितर ब्लेझर गोम्स पावळे काणकोणचो भुरगो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो एका मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की एक गुळे हांगा एक ट्रक जवळ जवळ सहसून बंद पडलेलो अशी आमकां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्ली आसा. आनी त्या ट्रकाचे लायटी बी कांय पेटनाशिल्ल्यो. आनी जेन्ना हो ब्लेझर मडगांवच्यान काणकोण येतालो तेन्ना ताका स्ट्रेट रोडाचेर हो त्या जाग्यार स्ट्रीट लायटी ना कांय ना, ताका तो ट्रक दिश्टी पडना. तेजी स्कूटर जी आसा ती डायरेक्ट त्या ट्रकाची फाटली सायडीच्यान भितर गेली. ताची तकलेक दुखापत जाली आनी पुलिसेक कॉल केले थळाव्या लोकांनी. ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान जेन्ना ताका मडगांव रिफर करताले तेन्ना वाटेर ताका मरण येयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. हो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो आसा. काणकोणा जो करमल घाट जो स्ट्रेच आसा हांगा कंटिन्युअस ट्रक जे आसा ते बंद पडत आसात. आनी बंद पडलेल्या कारणान ते पुलीस दवरता खरें, पूण रातची थंय डिफिकल्ट जाता लोकांक. अशी ट्रक बंद पडटा पूण ह्या ट्रकाक एक्सिडेंट जावपाची जी आसा संख्या जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा. बांदोड्या महालक्ष्मी देवळा कडेन एका स्कुटरीक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार घेवन उजो पालयलो. मेकॅनीक गाडी ट्रायला खातीर व्हरतालो तेन्ना घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान पुराय स्कुटर उज्यान लासून गोबर जावन हजारांनी रुपयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाक जिवितहानी जावंक ना.
किया था और बाद में तो बैटरी फट गया, मैं जा रहा था। बैटरी चालू गाड़ी थी, आप जा रहे थे? मैं गाड़ी चालू करके जा रहा था, बैटरी अचानक फट के धुआं। आप मैकेनिक का काम करता है? आपके पास गाड़ी काम के लिए आई थी? काम के लिए आई थी? ट्रायल के लिए लेके जा रहा था? कौन सा गाड़ी हो? एक्सेस गाड़ी। कितना मॉडल रहेगा? मॉडल 2014 का। क्या वो प्रॉब्लम हो सकता है? बैटरी फटा मतलब फटा हो। कैसा फटा सकते हो? वो बैटरी 2 दिन से वीक था, चार्जिंग को दिया 2 बार, गर्म होता है, एक बार सेल्फ होते पर नहीं होता है, वही मैं चेक कर रहा था। मैं इधर जा रहा था ट्राई के लिए, सोचा ट्राई मार लूंगा, इधर काम करने आऊंगा। नमस्कार, आम्ही बांदोड्या हांगा आसा, जे जाग्यार मेकॅनिक एक गाडी घेवन वयतालो एक्टिवा. मेकॅनिका फुड्यान गाडी कामां आयिल्ली आनी ती गाडी तो घेवन वयता आसतना ट्रायली खातीर घेवन वयतालो, एक लॉंग ट्रायल. पयल्या ती बॅटरी जी आसा, ती बॅटरी एक्टिवा गाडीची बॅटरी फुटली आनी उजो लागलो. जी गाडी चालू गाडीर उजो लागलेली आसा आनी ती गाडी कंप्लिटली जळोन खाजलेली आसा. फोंडा अग्निशामक दलाची जवानांक येवन ती जो उजो लागलेलो तो पालेल्लो आसा. मतलब टीव्ही खातीर बांदोडेच्यान एकनाथ खेडे. कुटबॉना जेटीचेर वाडपी साथीच्या दुयेंसा संदर्भात वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा तशेंच गोवा कॅनाचे निमंत्रक रॉलंड मार्टिन्स हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ह्या दुयेंसाचेर आळाबंद हाडपाची मागणी केली. उपरांत साथीची दुयेंसां नियंत्रणात हाडपाचेर भर दितले अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. डेंग्यू केसीस जाता, कॉलरा जाला, डायरिया जाता. सो आतां हाती भायर गेला, म्हाका दिसता सदांच आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट लायट घेता. सिरियस ना आमचे फुटबॉला जेटीचे, कित्याक जायते फावट टॉयलेट्सांचे कितल्यो अर्ज जाली. आतां हांव असेंब्ली जाल्ले अडेच आसा, एवरी टायम ते रिकॉर्ड येता. 50 टॉयलेट प्रपोज केला, अंडर कन्सिडरेशन, टेंडर जावपाक तेंच जाता, पूण फायनल डिसिजन जायना. सो तेका लागून आतां अर्जंटली मिटींग घेतली आनी सिरियसली आतां फॉलोअप करपाक जाय. आतां डिप्टी कलेक्टरान ही मिटींग घेतल्या, ताका थँक्यू म्हणटा, कित्याक अर्जंटली घेतली आनी सॉफ्टवेअर आपयलं. आनी आतां कितें मेन थिंगा सॅनिटेशन प्रॉब्लम आहा आनीक थिंगा स्टॉल्स आहाय, शॉप्स आहाय, तेंचे कितको जेवणाचें कितें आहा तें कोणाक कांय खबर ना. तेका लागून मांडेन ना तुजें एक इन्स्पेक्शन जाता जॉयंट सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटा हाडून थिंगा वेरीफाय जातलें. थिंगा शॉप्सांचें तेंगे रांदतात ते, प्लस तेंगे बोटीचे रांदतात तेंय थिंगा सॅम्पल तेंय चॅक करता म्हणटा. Honorable MLA म्हाका काल इन्फॉर्म केलें की दिस इज व्हेरी अर्जंट सिनारियो, सो अर्जंट मिटींग आमी कॉल आउट केली. सो ते आमचे मदीं प्रेजेंट आसा आनी बाकीचे रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज आयले. सो हांगा 2-3 गोष्टी आमी डिसायड केल्यो. फर्स्ट इज द कंटेनमेंट, करंट स्टेप्स कितें आसतल्यो टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज. सेकंड थिंग इज अदर प्रिव्हेंटीव मेजर्स सच एज अवेरनेस एक्टिविटीज आमी कितें करतले. बोट ओनर्स जे आसा तांकां आनी लेबरर्स जे आसा तेंचे मदीं जे काम करतात तेंच्या मदीं जी बेजीक सॅनिटेशन मेसेज पावपाक जाय. सो तेका लागून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केला. सो कन्सर्न डिपार्टमेंट दे वील एक्ट एंड विदिन नेक्स्ट वीक वी आर ट्रायंग टू शेड्यूल अ जॉइंट साइट इन्स्पेक्शन. Till today, the fisheries department has not taken responsibility as they should of that jetty. That jetty has got 2 parts, the old jetty and the new jetty. If the new jetty is not structurally fit, it should be not declared as a jetty. It can be used as a storage place, but appropriately then vector-borne disease prevention has to be done. गोंयच्या बिग फूट म्युझियमान फातरांचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक 30 वर्सां पुराय जाल्या. महेंद्र अल्वारीस ह्या कलाकारान ह्या शिल्पाचें काम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून ते 5 सप्टेंबर म्हळ्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले. गोंयचे हे मिराबाईचें शिल्प म्हळ्यार भारतांतली सगळ्यांत व्हडली फातराचेर पितारिल्ली शिल्पकला म्हूण वळख आसा. गोंयच्या बिग फूट म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक वट्ट 30 वर्सां पुराय जाल्यात. महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान हे शिल्पकाम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले. गोंयच्या ह्या मिराबाईची शिल्पकला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डान भारतांतले सगळ्यात व्हड फातराचेर पितारिल्ले शिल्प म्हणून नोंद आसा. आयकुयात हे शिल्प घडोवपी कलाकार महेंद्र आल्वारीस हांचो अणभव. आतां स्टार्ट करतना कितें एक खडप आशिल्लें, हे खडपार ड्रॉइंग करपाक हेदी कार्विंग करपाक वॉज अ लिटल डिफिकल्ट. सो पयलीं पेपरार हांवें ड्रॉइंग केलें, ताका ग्रीड घातली, ग्राफ. तो ग्राफ हांगा रिप्रोड्यूस केलो
एट अ लार्जर स्केल आनी ताजेर ड्रॉ केलें आनी काम स्टार्ट केलें. मागीर सकयल पळोवपाक गेल्यार प्रॉब्लम जावपाक लागले, मिन्स कशें कितें डेप्थ कशें आसा कितें. सो सायडीक एक झाड आशिल्लें ताकाच निसड लावन एक माशिलचें हें केलें माचांचें तें बसून पळोवपाचें. आतां पयल्यान दिसलें हें सारकें ना, तें नोट करपाचें, सकयल येवपाचो परत कामाक लागपाचो. गोमंतक आनी विकेंडर मेळटालो आयतारचो, ताजेर पयलें फूल पेज आमकां कवरेज दिली. रॉक डायस, जोकी ग्रासीस आनी इलिदिओ नॉरोन हे 3 जाण येवन चॅक करून ताणें हें केलें आनी लिम्का बुकाचें सगळे डिटेल्स बी दिले. दॅट वॉज द फर्स्ट पब्लिकेशन स्प्रेड आउट आमकां पयलो मेळटा. आतां आज 30 वर्सां कंप्लीट जाता. सो हे 30 वर्सांनी गोंयांक कितें आसा वता तें आमकां कळपाक दिश्टी पडटा. ताजेर एक आर्ट करप म्हणजे एक समथींग रिलेटेड टू गोवा अशें जाता, मडक्यान हाडचें पडटालें. हांगा टुल्स तेन्ना पावर टुल्स म्हणटा तें आमकां खबरच नाशिल्ली. हांवें टुल्स यूज केले ते हे दाखयता तुका. आतोडी, शेणी, पिकास, पाड हे सगळे टुल्स म्हाका जाय तशे डिजायन करून केल्ले. आयचे दिसा भितर म्हाका दिसता जशे रिकॉर्ड सांगता तशें हो इंडियेचो गुगल सांगता की हो इंडियेचो सगळ्यांत व्हडलो आनीक वर्ल्डाकय बी हाज्या व्हडलो लॅटरायटाचो स्कल्पचर ना अशें दिसता. खुबशे स्कल्पचर आसात, म्हणजे पणसामळ आसतले आनी वेर्णां आसतले, अशे वेगवेगळे आसतले, पूण येदो व्हडलो स्कल्पचर खंयच ना. आनी आयज हाका 30 वर्सां पूर्ण जातात. महेंद्र बाबान हाजी खुबशी देखरेख घेतल्या आनीक आतां जवळ जवळ 3 कोटी लोकांनी हो स्कल्पचर हांगा येवन पळयल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गंगोरकार. चवथीच्या दिसांनी जावपी चोरयेचेर आळाबंद घालपा खातीर रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडयतले अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर IRBN पुलिसांची मजत घेतले अशें तांणी सांगलें. गणेश के लिए पुलिस के अरेंजमेंट्स ये हैं कि हमारे तमाम पुलिस स्टेशन एरियाज़ के अंदर एक डिटेल्ड अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है. ये अरेंजमेंट 6 तारीख 7 तारीख और उसके बाद विसर्जन के दिन पे ज़्यादा रहेगा. और इसके अंदर ज़िले के स्तर पे मोबिलाइजेशन किया गया है और हेडक्वार्टर से भी एक्स्ट्रा फोर्स मांगी गई है. IRBN भी हमें मिली है और ये सारी फोर्स हम लगा के ये उम्मीद रखेंगे कि सब लोग जो गणेश है उसको, गणेश के त्यौहार को, गणेश फेस्टिवल को, गणेश चतुर्थी को अच्छे से बना पाएँ और सबको कोई इनकन्वीनियंस ना हो. हम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि लोकल पुलिस जितना भी ट्रैफिक पुलिस के साथ असिस्टेंस दे के बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम कर सके, उसमें भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं. नाइट पेट्रोलिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक तरीके से हमारा रहा था कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग क्योंकि त्यौहार के मौके में अपने घर से दूसरे अपने रिलेटिव्स के घर या अपने सिस्टर घर चले जाते हैं, तो हम लोगों ने जो नाइट की पेट्रोलिंग है उसको इंटेंसीफाई किया गया है. सब PIs और SDPOs को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर पेट्रोलिंग रहे और सरप्राइज चेक्स किए जाएं ताकि जो नाइट में बर्गलरीज हैं इन सब इंसिडेंट्स को कम करें. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणे